आय चॅकअप कॅम्प ऑर्गनायज केला आनी तितून भुरग्यांक हे आमचे स्पॅक्स दिवपाचे आनी स्पॅक्साचे ते अमावंट एक्स्ट्रा 160 पे करचे पडटा ते म्हाजे आय एम पेईंग बिकॉज एस्टरडे ऑल्सो आय मेड एन देर वॉज अ प्रोग्राम इन जुवारी नगर थिंगा सुद्दां हांवें म्हाजे सायडीच्यान वॉट एवर कूड डू फॉर द निडी प्लस पुअर पीपल ते हांवें जुवारी नगरान केलें आनी सेकेंड ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका आज हिंगा मेळ्ळो की हिंगा भुरगे शिकता तांकां म्हाज्या तर्फेन एक जे एक्स्ट्रा अमावंट जे दिवचे पडटा ते म्हाज्या सायडीच्यान आय एम गिवींग देम इट मीन्स आय एम डुईंग सम हेल्प फॉर द निडी पीपल एज वेल एज द स्टुडंट्स ऑल्सो 30 eye camps going on all over Goa, and there is still increased demand for my elected women representatives, where I'm the administrator of Panchayat Mahila Shakti Abhiyan, and I've seen that Anita Thurat has organized 4 eye camps and it has evoked such tremendous response. Yesterday in Zuari Nagar, 372 people, and like this, through our Mahila Shakti Abhiyan, people all over Goa are getting tremendous amount of benefits, especially children. We have been noticing because of online teaching, there is a lot of eye problems and eye defects detected through these camps, and I really congratulate Anita Thurat, and I requested her, since I'm also the manager of the MES Higher Secondary, to keep this camp, and Anita Thurat has obliged, and today we are going to have all the students of our college as well as their parents and the neighboring villages come to this camp, and it is definitely going to evoke good response. And I thank all my elected ZP members and the Sarpanchas, Panch members and executive committee of Mahila Shakti Abhiyan for their endeavors towards the healthcare eye camp organization in the various talukas of Goa. अंडर गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियान आम्ही झेडपी अंडर म्हाका 2 पंचायत लागता, एक कोर्तालीम पंचायत लागता आणि एक चिकालीम पंचायत लागता. सो चिकालीम पंचायतीन आम्ही कॅम्प केलो. काल आम्ही सांकवाळ जुवारी नगरान कॅम्प केलो. आयज MES कॉलेजीन स्टुडंटा खातीर तुमकां खबर आसा पेंडेमिकान भुरगीं सगळे ऑनलायन सगळे पळयत आसता, मोबायलाचेर आसता, टीव्हीचेर आसता. सो तेंचेय कितें पेंडेमिकान कितें कोणाक कितें प्रॉब्लेम येत जाल्यार सो स्टुडंटाचें आमकां चिंतपाक जाय, कित्याक स्टुडंट्स आर द फ्युचर ऑफ द नेशन. ते यूथ आसात आणि तेंचेय हेल्थ तितलीच आमकां इम्पॉर्टंट आसा हें आमी सगळे चिंतले. आणि MES कॉलेजीचे PTA असोसिएशन पेरंट एंड टिचर्स असोसिएशन हांव प्रेसिडेंट चेअरमॅन आसा ते, प्लस स्त्री महिला शक्तीचे हांव साऊथ गोव्याचे प्रेसिडेंट आसा. ह्याचो हांवें एक खंय तरी समन्वय साधपाचो प्रयत्न केला आणि आमचे MES कॉलेजीचे प्रिंसिपल सर आसात, आमची एडमिनिस्ट्रेटर मॅडम नेली जी मॅनेजमेंट पळयता हांगा MES कॉलेजीचे. सो हेंकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट केला आणि तेंच्यांनी म्हाका इमिजिएट रिस्पॉन्ड केलो आणि स्टुडंटा खातीर कॅम्प करपाचो ठरयला. त्याच प्रमाणान हांवें आमचे सांकवाळचे सरपंच बाब गिरीश पिल्ले हेंकांय हांवें रिक्वेस्ट केल्या. तेंकां म्हटलें अशें आसा आणि 160 रुपीज आमकां हें मेळटा, सो आमच्या स्टुडंटाक कितें तरी मदत कर म्हणून. सो ते जे स्पेक्ट्स आमकां मेळटाले आफ्टर फ्री आय चेकअप ते वीथ द हेल्प ऑफ आमचे सरपंच गिरीश पिल्ले वी आर गिवींग फ्री ऑफ कॉस्ट.